नमस्कार येवकार. सध्या गोंयांत भरपूर पाऊस पडला, सगळीकडे बुट्टी आसूं हुंवारां आसूं ही चालू आसा आणि अशा टायमार आमी आयज एका अशा तालुक्यात आयले जंय सैमाचो प्रत्येक छटा जे आसा ते सैमाचे दिसता. मात फाटल्या कांय वर्सांत विकासाच्या नांवान ह्या तालुक्याची वाट लागल्या. असो तालुको म्हळ्यार पेडण्या तालुका. पेडण्या तालुक्यान आमी आयल्या आणि अशा गांवांत आमी आयल्या जो गांव ट्युरिस्ट किंवा जे पर्यटनाचे सगळे घडामोडी आसा दर्या खातीर फामाद आसा अशा मांद्रे गांवांत आमी आयल्या. आतां तुमी म्हटल्यार तर मांद्रे गांवांत पावसाच्या दिसांनी नेमकें कितें जाल्यार हांगा एक संस्था आसा जी संस्था फाटलीं कांय वर्सां एक अशें काम करता जांची खरें म्हळ्यार प्रत्येकान तोखणाय करपा सारकी. धवरूक ह्या संस्थे कडेन आयज आमी उलयतले, तांच्या वांगडा उलयतले, कारण तेंचे वन संरक्षणाच्या बाबतींत जे तेंचें काम आसा किंवा जे तेंचे रेन वॉटर हार्वेस्टिंगाचो जो प्रोजेक्ट आसा तो खरोच तोखणाय करपा सारको आसा. आणि त्या प्रोजेक्टाच्या वरवीं आमी नेमकें ते कितें करता, नेमकें तेंचें कशें चल्लां, नेमकी झाडां कितलीं लायल्या, कशीं लायल्या, खंय लायल्या, हें सगळें आमी तेंचे कडेन समजून घेतले. चला या आमी नेमकें ते कितें करता तें पळोवया, कशीं झाडां लायता तें पळोवया. आयज तेंचो वन महोत्सव आसा, नेमकें निसर्गाची ते कन्जर्वेशन कशें करता तें पळोवया. चला. हो एक इंटरेस्टिंग तुमचो प्रोजेक्ट ट्री ऑफ होप. नेमकें कितें हें आणि धवरूक हें नांव नेमकें खंयच्यान पडलें? 2017 5 जून आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दीस. या दिसा आम्ही जागतिक पर्यावरण दिसाक आम्ही प्लांटेशन स्टार्ट केल्लें. गांवांतले काही समविचारी युवक एकत्र आयले आणि आमकां दिसता की सगळ्या गांवांत एक अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट जायत आसली. झाडां असंख्य झाडां मारली गेली पण तेचेर पुनरोपण जायत ना जालें. आणि आम्ही असो विचार केलो की आम्ही जर सुरवात करूंक ना जाल्यार कदाचित हो गांव मांद्रे गांव जो निसर्ग सौंदर्यान नटलेलो आसा तो गांव कदाचित फाल्यां असो आमच्या फुडल्या जनरेशनाक पळोवंक मेळचो ना. म्हणून 2017 सालान विद्या प्रबोधिनी कॉलेज पर्वरी आणि गांवांतले काही तरुण तशेंच इतर शैक्षणिक संस्था हांचे व्हॉलंटियर्स घेवन एक 35 झाडां लावन हो उपक्रम चालू केल्लो. सुरवातीक ट्री ऑफ होप हें नांव दिल्लें. तें नांव दिवपा फाटलें रिजन म्हटल्यार या डोंगराच्या माथ्याचेर बरोबर टॉपाचेर एक वडाचें झाड हरमलच्या काही युवकांनी लायिल्लें. तें झाड सतत 6 वर्सां कोणी तरी मारपाचो प्रयत्न केलो पण आमच्या व्हॉलंटियर्सांनी आग लायिल्लें तें झाड उदक घालून जगयलें, कोयतो घेवन हतलेलें झाड जगयलें आणि सतत 6 वर्सां झाड मारलें आसतना सुद्दां तें झाड जगयलें. आणि तेंच आमचें प्रेरणास्थान जालें. आणि त्या झाडा वयरसूनच आमी एक आशा निर्माण जाली की ह्या जाग्याचेर आमी झाडां लावन जगूंक शकता. सुरवात ज्या टायमार केल्ली त्या टायमार लोक आमकां पिश्यान काडटाले. म्हणजे तुमी ह्या पठारार झाड लायता, ह्या पठारार एकय झाड जगना. जर झाडां जगतली असली तर ती आपूण जातली असली. पण तेंचेर लक्ष न दिता आमी झाडां लावपाक स्टार्ट केली. कालांतरान दर वर्सा पर्यावरण दिसात ही झाडां लावपाची प्रक्रिया सुरू जाता. पूर्ण पावसाळो भर ही झाडां लायता आमी आणि फक्त झाडां लावन थांबना तर गरमेच्या दिसान तांकां पाणी घालप. आणि काही आमचे ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड्स आसा ते आमी यूज करपाक लागले. अजून पर्यंत ह्या प्रवासात 29,000 झाडां लायिल्लीं आसा. 2017 ते 2024 जवळपास 7-8 वर्साच्या कालावधीत 29,000 झाडां लायल्या आमी. तातूंतली शक्यतो जाता तितकी झाडां जगोवपाचो प्रयत्न केला. आता तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता आसतले हे पेड लेबर न्हू. काही भुरगे वाळपयच्यान ट्रॅव्हल केला, काही भुरग्यांनी पर्वरच्यान ट्रॅव्हल केला, कोण फोंड्याचे आसा. हे विद्या प्रबोधिनी कॉलेजीचे व्हॉलंटियर्स आसा. तशेंच RD कलब हायस्कूल मांद्रे हेचे भुरगे आसा. गांवांतले आमचे समविचारी लोक आसा. म्हणजे ही पिपल्स मुवमेंट आसा. अशें म्हटलें वयता की इट इज टू लेट टू बी पेसिमिस्ट. आता निराशावादी जायत जाल्यार कदाचित गोवा आमचे खातीर तसो उरचत ना. मजा येता न्हू पूण सुटी हाडली काय तू सद्या हां? हां आणि तुका कसं दिसता हे सगळं झाडां बिडां लायली तुका हिरवळ झाली की तुका कसं दिसता? बरा दिसता. हय न्हू. कित्याक लावा बी झाडां बी? ऑक्सिजन जाय आमकां म्हणून, वारो बी जाय म्हणून.
आता ते हे करतात बघ ते आग बिन लायतात बघ ती झाडां हणतात बघ ती किती पिशेपणा नव्हती वाढ लायतात न्हू निसर्गाची झाडां आहेत लायलं ती परत तू वरसभर बघपाक ना ते का तुमच्याकडे न्हू येतलं शुअर बेस्ट नाल्यार म्हाका सांगता आनी मागीर परत येवचें ना आ आणि येऊन काय करतलं झाडा बघतले किती आले किती जालें आनी ताका पाणी बीन नाका चालतलं तू तुका थंयच्यान वयर येता तुका एक बॉटल तरी जातली बाय तुजें नांव कितें गो कितें कितले वर्सां तुका 10 तू केन्नाच्यान हांगा येता 7-8 7-8 वर्साचें आसतना कळ्ळें दिसता तुका बरें दिसता मजा येता न्हू तुम्ही हजर येतात न्हू पाय बीन दुखना तुझे कारण आम्ही आयज येतना माझे पाय दुखले बाबा तुझे दुखना काय चढ काय घेऊन तर पाय दुखणार दुखना ना न्हू आणि तू हयसर येऊन सद्दी पाणी घालता तुझ्या झाडाक तशी तुवें कितली झाडां लायली हांवें 7-8 लायली सो तुझी 7-8 वर्स मागीर 5 वर्सान तू 7-8 झाडां लायली ती झाडां तुजी सगळी जगली की कोणी उडयली वड खबर ना वडाक हांवें बघलां आनी बाकीच्या ना भोव. म्हाका सांग तू पप्पा घट्ट करता सद्दां येवपाक हां की पप्पा तुका हाडटा म्हाका तू चडशे हाडना पूण आयज तेणे म्हाका हाडला तो तेणी तुका हाडला हरशी तू कशी येता ना तू म्हाका व्हरनात ना कित्याक व्हरना ना तशें कशें तर पप्पाक तू फोर्स करून जाय व्हरनात ना कशें तर म्हाका अभ्यास असता त्या कारण तू सांगता अभ्यास असता पळय अभ्यास आणि हे सगळे कशें सांबाळप आपूण आदले दिसात अभ्यास करा व्हेरी गुड म्हाका सांग आतां तुवें ती झाडां लायली पळय ही झाडां तू व्हडली जातकूच ऑक्सिजन बीन दितली न्हू ती कोणाक दितली आमकां सो त्याची कोणाक जाय आमकां जाणीव जाय आमकां न्हू सो झाडां लावप जबाबदारी कोणची भुरग्यांक जी आवड असता कळ्ळें प्रत्येक पेरंट्सान हाडप असता बरोबर तुम्ही तुमच्या येदेशा बायक 5 वर्सां पयलींच्यान हांगा हाडपाक लागले कितें नेमकी भावना आसली तुमची खरें तर तेका कारणीभूत आमचो जो मित्र आसा आनी ही जी मोहीम जी सुरू केल्लेली आसा रुद्रेश उत्तम मामल जे असिस्टंट प्रोफेसर विद्या प्रबोधिनी कॉलेजीन आसा बऱ्यापैकी मित्र आणि एक जवळ जवळ 2015-16 तेंच्यांनी अशीच आमचे आम्ही बसलेले कडेन तेंच्यांनी स्टार्ट केलें की आमी एक बेश्टेच जर टायम वेस्ट करचे जाग्यार आमी खरोच एक बरो उपक्रम सुरू करूया काय आणि सगळे आम्ही मित्र कल्पेश नाईक आसा तुषार गोवेकर आसा साईदास नायक आसा त्याच बरोबर आमच्या रुद्रेश मामाल्याच्या घरातली भुरगीं आसात सगळ्यांनी मेळून आमी हो कार्यक्रम सुरू केलो आणि 2016च्यान आमी हें झाडां लावपाक सुरवात केली आणि लोकांक सांगचे पेक्षा स्वता ते काम करून दाखयल्लें बरें ह्या नयान आमी आमच्या भुरग्यांक पयलीं हाडपाक सुरवात केली हयसर आयज तर मेन म्हटल्यार आयज वन महोत्सव त्या खातीर आमकां सरान सांगलें की आमी झाडां लावपाक जाय म्हणून हय सो सरान आमकां मोटिवेट केलो आमकां सांगलें की तेची कितें इम्पॉर्टन्स आसा ती सगळें हय सो तेच्या खातीर आमी आयज हांगा झाडां लावपाक येयला आनी खरें म्हटल्यार आमकांय मातशें आयज खूब बरें दिसता बा तू आता कंटाळलो खरें सांग घरा कडेन केन्ना केलें असं केलं शुअर शुअर आता तुका काय दिसता बरें दिसता अशें लागता आमी बी लावपाचें झाड घरान हांगा काय दिसता हांगा सारकें ग्रीन दिसता बरें दिसता पळोवपाक सुद्दां हय श्वास म्हटल्यार येतात बरो हय आनी आतां सगळें बरें आहा म्हटल्यार हे सुद्दां गावता एड्युकेशन हय झाडाचें एज्युकेशन व्हडलें गावता हय हां. सुद्दां आनी फ्युचराक बी बरें येता आमचें हय सद्दां गो ग्रीन म्हणटात गोवा हय हे सुद्दां केल्यार बरेंशें दिसता बा तुका कितें दिसता सध्या तरी हांगा एनवायरमेंट बरो आहा पर्वरी हय. हांगा झाडां खूब आहा हां ग्रीनरी हय आनी एनवायरमेंट बी बरो आहा म्हाका सांग पर्वरी सगळे कडेन आमचो लक्ष आसता सगळी आमी मजा करता एन्जॉय करता पर्वरी म्हणटकूच तुमकां खबर आसा सगळे धंदे थंय चलता सगळी मजा थंय चलता कसिनो सारके गजाली चलता एक प्रोफेसर तुमकां हांगा आपयता तुमकां दिसता आनी कितें आपयता काय म्हणून तशें न्हू अपेक्षा आसा तेंच्यात कडेन सर आपयता न्हू आतां हांगाय आहा ते भुरगे व्हेरी गुड लायक 700 आहा इन हय. कॅपॅसिटी आमची कॉलेज हय तितके भुरगे काय सदां येयना हय. मोजके येतात आयज ते 40 भुरगे आहा आमच्या कॉलेजीच्या एक्सपेक्टेशन आसा तेंच्याच कडच्यान आपयता न्हू पावसान आमी
दिसता की गरज ना उदक पडटले हे करतले, पण झाडां वन महोत्सव सारको प्रोग्राम सगळे जाणां करता, पण तो त्या दिसा पुरती मर्यादित असता. पण तेची देखभाल करप, काळजी घेवप आणि रेग्युलरली घेवप. जशें आमी डेली जेवता तशें झाडांकूय तेजे उदक हे तेजें खाण आसता जाल्यार तेका डेली दिवंक जाय. धाकटे आसतना तेका काळजी चड घेवची पडटा. म्हाका एक गोश्ट याद जाता, म्हाका बाबा सदांच सांगतालो, खंयच्या व्हडल्या आंब्याच्या झाडाक केन्ना उदक घालतना पळयलां काय म्हणटालो. गरज ना म्हणटालो तेका, कित्याक तो आपूण पोना उलट वयता आनी जाय तितलें उदक घेता. पण जेन्ना धाकटे आसतना तेका गुरा पासून वाऱ्या पासून काळजी घेवपाक जाय. सो हे कार्य एकट्यान तेणें सुरवात करूंक ना, एकट्यान सुरवात केली. एक एकटो फ्रेंड जोडीत गेलो, मनीस जोडीत गेलो. इतल्या पसून हांव वाळपयच्यान आयतारा आनी म्हाका खूब कामां आसता, पण येवपाचें कित्याक दिसलें हांगा, कित्याक एज अ पर्सनली गरज आसूं सुद्दां करपाक दिसना, टायम मेळना आनी खंय तरी ऑक्युपाय आसता. पण आयज ह्या प्रोग्रामाक म्हाका दिसलें की आनी येवपाकूच जाय कंपल्सरी म्हणून. ट्री ऑफ होप आसात, पण त्याच वांगडा हो दोंगर इट्स ऑल्सो होप फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. कारण ज्या भशेनचे आतां आमी मुखार चल्ल्यात, ज्या भशेनचे दोंगर आतां कापपाक लागल्या, झाडांय कापपाक लागल्या, पळयता आसतना अशें दिसता की फुडलीं 50 वर्सां की फुडलीं 100 वर्सांचो काळ कसो आसतलो काय म्हणून. खूब बरें दिसलें एक्चुली, कारण हें एकूच झाड न्हय, जवळ जवळ 27,000 झाडां आसात. हो दोंगर आसा, भितर मुखार सरता आसतना कांयच दिसना, पूण जेन्ना भितर सरता तेन्ना दिसता हें महाबळेश्वर काय आनी कितें कुल्लू मनाली काय. आनी अजून मेरेन हो लोकांच्या दोळ्यान अजून मेरेन वचूना हो दोंगर. पुणून कदाचित कालांतरान सोशल मिडिया म्हण किंवा तुमच्या सहकार्यान म्हण हो दोंगराचें म्हत्व आनी ताची राखण ज्या भशेन हे लोक हांगासरले करतात. तालिगांव रावता. तालिगांव म्हणटकूच तुमी बिल्डिंगेन सामके भितूर मरे, आनी तुका हांगा खंय रे? हां सर, आमचे कॉलेज बरे कितें म्हणटाय स्टेप घेतला सगळे प्लांट प्रिजर्व करपा खातीर. सो आमचें सुद्दां कॉन्ट्रिब्युशन करपाक गरज आहा. ना जाल्यार थंय वाड लावपाची न्हू, ऑलरेडी लागला सर. पणजे जावपाची अंडर वॉटर. पणजे सर नांव घेणार का सर? नाव घेवला का? पणजेचें नाव मेन बरें. नाव गेला का कित्याक? कितें जालें पणजेचें? नाही चड स्मार्ट जाला सिटी नाका सर. चड स्मार्ट जाला न्हू. कितें दिसता रुद्रेश सर तुमकां एवरी टायम हांगा आपयता? तुमकां खबर आसा आमची सगळी, हांव तुमच्याच एज ग्रुपाचो, आमी जेन्ना संडे मेळटकूच आमी खंयच्या तरी फुटबॉल ग्राउंडार आसतले नाल्यार खंयच्या तरी वॉटरफॉलार आसतले. तुमी हांगा आयल्या, तुमकां खंय दिसता? लायक फर्स्ट टायम येयला हांव आतां फर्स्ट इयर, सो फर्स्ट टायम येयला बिकॉज ऑफ सर आमकां येवपाक मेळ्ळें. हरशी हांव एवरी संडे लायक आमी वॉटरफॉल नाल्यार खंय भोंवपाक वयता. सो बिकॉज ऑफ सर आमकां लायक हांगा येवन कितें काम करपाक मेळ्ळें, बरें एनवायरमेंटाक हेल्प करपाक मेळ्ळें. सो आमकां खूब बरें दिसता, लायक इतलें बरें नेचर, इतले बरें व्यू मेळटा आमकां. सो हे इतले बरे एक्सपिरियन्स म्हाका हांव भोंवपाक वयता तेन्ना तरी केन्ना मेळोंक ना. सो थँक्स टू सर एंड कॉलेज बिकॉज आमकां हांगा हाडलें, इतले एन्जॉय केलें आमी. खूब बरें दिसता आयज हांगा येवन. बस तुझ्या कडेन येता, जिमान मी वयता हांगा खणप बरें की जिमात ते डंबल्स मारप बरें? बट आयजूय वर्कआउट जाता न्हू सारको जिमान येण्यापेक्षा. सकाळीं येतकूच तुका कसलो वर्कआउट जालो? लेग वर्कआउट. लेग वर्कआउट. हांगा येतकूच तुका कितें जालें? आर्म्स. म्हाका जिम करप की शेतान वावरप? ना दोन्ही करता, सो एक्सपिरियन्स आहा. हय न्हू. म्हाका सांग फ्रँकली, हांगा झाडां बिडां लावप कित्याक रे? गरज आहा? ना मातसो एडवेंचर करपाक मजा येता, सो म्हाका म्हणजे तूं झाडां एडवेंचर करायला लायता? सो म्हाका दोंगरार तेन वचपाक मातशी मजा येता. सो येयल्लो फर्स्ट टायमूच म्हाजो, घरा कडेन तेन मातसो वयता दोंगरार. सो येयल्लो. तूं सामको पॅन्ट बीन सारको घालून आयिल्लो, हांगा येवन ताचो सारकी माती जाली. कितें दिसता? बरें दिसता की वायट दिसता? बरें दिसता. कित्या खातीर? प्लांटेशन बरोबर. तुमकां सगळ्यांक एकूच क्वेश्चन, रुद्रेश मामल सर हांगा आपयता, कितल्या जाणांक राग येता? कोणाक ना, मज्जा येता. कित्या खातीर? बिकॉज ग्रीनरी आसतलो होय. एक, आनी आमी झाड बाग करता रोयता एनॉल. अशी चडशीं जाणां करना आयज काल, सगळीं बिजी जाला आपणाच्याच लायफान. सो दॅट्स वाय संडे एक वर्किंग आवर आसता, बट स्टील इफ आमी कितें तरी करता बरें काम जाल्यार वी लव टू कम. अ ट्री ऑफ होप. ट्री ऑफ होप म्हटल्यार एक्झॅक्ट कितें रे बाबा? म्हणजे आशेचे झाड, म्हणजे जे आमकां ऑक्सिजन वगैरे दितात हय. झाडां, हय तर ते जर आमी कापले हय. तर आमकां ऑक्सिजन गावतले कशे? बरोबर. सो त्याच्या खातीर आमकां काम करची पडली. हय. आम्ही गेली 3-4 वर्सां रेन वॉटर हार्वेस्टिंग म्हणजे
नरेंद्र मोदीन जेन्ना कॅच द रेन हो उपक्रम सुरू केल्लो तेन्ना आमी दौरूक ह्या संस्थेमार्फत ट्री ऑफ ह्या उपक्रमा मार्फत आमी सुद्दां हो कॅच द रेन उपक्रम सुरू केल्लो आनी ही जी एरिया आसा मांद्रे थंयसर आमी ते ट्रेंचीस मारून होणके मारून ते पावसाचें उदक जे व्हांवून वयता ते सांठोवपाचो प्रकल्प सुरू केल्लो आनी ह्या 2-3 वर्सान आमी तेचो फरकूय जाणू शकता. पयलीं ह्या एरियेन जी ते झाळकटी आमकां दिसतात मोठे मोठे ग्रीनरी दिसता किंवा ते जे व्हांवून वयता त्या एरियेन जी झाळकट जाल्लेली दिसता ती ह्या ट्रेंचीसा खातीरूच जाल्लेली आसा. हांगा जेन्ना उदक सांठवून उरलें आनी थंयसर तो मॉइश्चर जावन रावलो त्या एरियेन तेन्ना मागीर गरमीच्या दिसांनी ते मॉइश्चर तो झाडांनी ते कॅप्चर करून घेतलो. मागीर आमी जे ग्रावंड वॉटर रिचार्जींग प्रोजेक्टूय आमी तो उपक्रम चालू केल्लो ज्या जाग्यार आमी बॅरल जमनीत पुरोवन जे छप्पराचेर जे उदक सांठवता ते छप्पराचें उदक चॅनला थ्रू त्या बॅरलान जिरयताले. सो मागीर ते बॅरलान जिरल्या उपरांत 2-3 वर्सांनी कितें जाता की ते जिरता ते उदक आपुणूच आपली वाट सोडून जे ऑलरेडी जमनीन जे रेजोवयर्स आसा व्हडले व्हडले उदकाचे त्या रेजोवयरान आपली वाट सोदीत वयता आनी मागीर 2-3 वर्सांनी परत जेन्ना त्या बॅरलान उदक भरतले तेच आपूण परत ते डायरेक्ट ते रेजोवयर फील जाता. दौरूक ह्या संस्थेन आमकां 2.5 लाख सँक्शन जाल्लेले आसा आनी ते फंड्स आमी यूज करून हे ट्रेंचीस मारून आमकां हो प्रोजेक्ट सगळ्यांक दाखोवन दिवचो आसा आनी कोणाक जर भायले संस्था आसता किंवा इंडिविज्युअल्स कोणूय आसता स्कूल्स आसूं कॉलेजीस आसूं बाकी कसले संस्था वा डिपार्टमेंट आसूं तांकां जर कितें म्हायती जाय ह्या खातीर जाल्यार ते दौरूक संस्थे कडेन कॉन्टॅक्ट करूं शकता. बाबा तूं कितें केन्नाच्यान हांगा सगळें काम करता? हांव सर 4-5 काम करता. हय. आतां म्हाका कमीत कमी 7-8 वर्सां तरी जातली हांगासर. तुवें कितलीं झाडां लायलीं आतां मेरेन? 100च्या वयर तरी लायल्या. कितलीं जगलीं? 50-60. 50 जगलीं. हय ही जे आतां आग उजो बी तो लायता पळय हय वाट लायता झाडांची हय तुमकां कितलो त्रास पडटा हांगच्यान सकयल्यान उदक हाडपाक वयर? खूब त्रास पूण ते उजो लावन झाडां मुळां तरी जिती आसता तशी पूण उदीक घालतकच न्ही ती वाडटात न्हू म्हणून आनी सकयल आमकां प्रॉपर हें नासता उदीकय नासता. हाली डिफॉरेस्टेशन खूप चल्ला गोवान न्यू प्रोजेक्ट्स येयले तेज्या उपरांत झाडां बीन खूब हें केलां आनी हांव दावरूक आनी हांकां थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी आमकां असली ऑपॉर्च्युनिटी दिला की न्यू झाडां लावपाची एक प्रोजेक्ट कसो. आमी हांगा खूब झाडां लायलीं पूण आग बीत लागल्याच्या हेच्या कारणां खातीर सगळीं झाडां मरोन गेलीं पूण परत आमी झाडां लायलीं आनी आतां तुमी पळोवंक शकता की हांगा सगळी कडेन झाडां आसा. फूल प्लेन आसलो फूल डोंगर कितेंच नासलें हांगासर ग्रिनरी पूण आतां तुमी पळोवंक शकता सगळे कडेन ग्रिनरी जाता. हय न्हू. तूं म्हाका सांग सकयल्यान जें उदक हाडटा तेन्ना अशी एक तिडक येना की हांगा उजो घालता तेंची? येता पूण कितें करतले लास्टाक झाडां आमकां जगोवंक जाय तांकां कितें पडलेलें ना नेचराचें पूण आमी हांगा आसात म्हणून झाडां आसात. खरं तर विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालय 2013 पासून या दौरूक या संस्थेबरोबर टायप आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून त्यांनी जी 2013 लावलेली झाडं जर पाहिली तर त्या किनारपट्टीच्या भागामध्ये दिसतात. त्याच्यानंतर NSS आणि निसर्ग क्लब हे दोन जे महाविद्यालयाचे जे संघ आहेत ते सुद्धा या ठिकाणी त्याला प्रोत्साहन देतात आणि या माध्यमातून ते त्या ठिकाणी वृक्षारोपण विविध उपक्रम त्या ठिकाणी हाती घेतात आणि निसर्गाला गुरु म्हणून त्या ठिकाणी आपल्या निसर्गाचं देणं काहीतरी लागतो या दृष्टिकोनातून आमचे सध्याचे विद्यार्थी तर नव्हे तर पूर्वीचे विद्यार्थी सुद्धा या ठिकाणी येऊन काम करतात. यावरून त्यांची त्या महाविद्यालयाप्रती किंवा या निसर्गाप्रती असणारी जी जाण आहे ती या ठिकाणी आपल्याला दिसून येते. सध्या डोंगर कापणी चालू आसा ते सगळें आसतना हे सगळें संवर्धन करतात हांकां पाठबळ जाय तसो मेळना बरोबर. प्रत्येकाक तुमी कितें सांगले की कशें नेमकें तांकां हातभार लावचो? आमच्या मांद्रे गांवानूय मांद्रे पंचायतीनूय ताका आदार केला. एक सांगिनची गजाल म्हळ्यार ह्या जागेर ही सरकारी जागा ह्या जागेर दौरूकान भितर सरचें न्हय म्हणून एक सिवील सूट फायल केल्ली आमच्या तेका ग्रामस्थान की दौरूक स्पेशली रुद्रेश मामल तुषार गोवेकर जे मेन पुढारी आसात तांचेर सिवील सूट फायल केली की ह्या हातून ट्रेसपास करचें न्हय आनी भितर तांकां रिस्ट्रेन करचें. ती केस गांवकारांनी लडयली दौरूकाच्या वतीन आनी दौरूकाक सांगलें की तुमी इतलें बरें काम करता सो तुमी काळजी करनाका ही दावो दाखल केला
तो लढपाचें काम आमी करता. जर आमकां आज पर्यावरण सगळें म्हणटा जाल्यार ती प्रोटेक्ट करतलो जाल्यार झाडाची गरज एकदम आसा आनी ही सरकारी जमीन आसल्या कारणान ताका खूब वाव आसा फुडें झाडां दवरपाक. सरकारा कडेन आमची विनंती आसा की झाडां रक्षण करतलो जाल्यार ही संस्थे कडेन जमीन दिवची आनी झाडाचें रक्षण करचें. कित्याक जवळ जवळ जास्तशे डोंगर लोकांनी कापून सोंपयल्या, कित्याक घरां बांदता लोक आनी कितें बिल्डिंगे बांदता, डेव्हलपमेंट चालू आहा आनी जागा ओपन कांयच ना. फाटल्यान आमकां हवा खंयची मेळटली, स्वच्छ हवा मेळपाक कठीण आसा. तर ह्याच्यामुळे धवरूक जे काम करता ते खूप तुलनीय काम, चांगले काम करता. हांगा ट्युरिस्ट येता, फोटो मारता, सेल्फी काडटा, चल्ले. मात जर आमी जर खरें जर पळयत जाल्यार हांगा कोण काम करपाक सोदिना. जे कांय व्हॉलेंटियर्स आसात ते आपल्या परीन आपूण जायते प्रयत्न करतात. एकूच आमची सगळ्यां कडेन कळीन विनंती करता, जर तुमच्या हातीन एक झाड लावंक जायना जाल्यार ते मारून उडोवपाची तरी पातक करूं नाका, जेणे करून हें जे आयज जो नेचर जो आसा तो तुमच्या खातीर इबाड जावचो ना. जे बातक करतात, जे हांगा झाडां करतात, डिफॉरेस्टेशन करतात, तेच कर्मां करतात, मात तेंच्या हातींतल्यान एक झाड लागना. हें खरें जाल्यार एक दुख्ख आसा. जे लायतात तेंकां तरी प्रोत्साहन दिवं नाका म्हणटा, तेंकां शाबासकी दिवं नाका, तेंचें अभिनंदन करूं नाका. मात एक कळकळीची विनंती करता, तेंची झाडां तरी निदान मारून उडोवं नाका, जेणे करून तेंचे केल्ले जे कश्ट आसा ते फळां घेतले.